युवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. विकास आनी हेर मुद्द्या वयल्यान बेताळभाटी ग्रामसभा गरम. गोंया आयज राती जोगलाय सयत पावस. फाल्यां बारीक पावसा सयत तापमानात कांय प्रमाणात वाड. गोंयभर आयतारा मनयली रामनवमी आनी पाम संडे. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा जाल्ल्या बेताळभातीच्या ग्रामसभेत गांवांतल्या विविध मुद्द्या वयल्यान बोवाळ जालो. आदलो आमदार मिकी पाशेको हांच्या सयत विरोधी पक्ष आनी सत्ताधारी वांगड्यां मदीं शाब्दीक युध्द जालें. गांवांत चालू आसलेले विकास आनी गैरकारभाराचेर उलयतना मिकीन पंचाचेर फार पेटयले. सकाळीं 10:30 सुरू जाल्ली ही बेतालबातीची ग्रामसभा दनपारां 3 मेरेन चल्ली. ग्रामसभेत पंचायती मार्फत हॉटेल प्रकल्पा खातीर परवान्यांचें नूतनीकरण आनी बिल्डरां कडल्यान शेतां तळी भरप हे आनी हेर जायत्या मुद्द्यांचेर नेटान चर्चा जाली. गांवांत पायाभूत सुविधांचो विकास नासतनाय गांवांत हॉटेल प्रकल्प हाडिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. शिवाय हॉटेलांनी थळाव्यांक काम दिनात असोय आरोप केला. ह्या बसकेक उपस्थित आसलेलो आदलो आमदार मिकी पाशेकोन भायल्या लोकांक लागून वाडट्या गुन्ह्यांचो आरोप पंचायतीचेर केला. बेतालबाती गांवाक लास्ट 5 वर्सांक कितले रेप केस जाल्यो, कितले मर्डर केस जाल्यो आनी कितल्यो केस जाल्यो. मायग्रंट्स आर इन्वॉल्व. मायग्रंट आतां तूं जाणा आसतलो फाटली हिंगा एकलो ल्हान भुरगो 15 वर्सां भुरग्याक तेमी ड्रावन जावन थंय तेजे घरा भुरगे आला ते सगळे मायग्रंट. आतां मायग्रंट भुरगे आला ते म्हणटा सरपंच म्हणटा 400 लोक रावता. हांवें ताका सरपंचाक विचारलें ते 400 लोक रावता ते सगल्यांचे हावज नंबर आहाय तुकडे. दे आर लिगली स्टेईंग. मायग्रंट आर फायन बट दे बींग लिव्हिंग ऑल दीस इयर्स टुगेदर. ते ऑफिशियल ते हावज नंबर आहा तेका घरा रावता तेका सरपंचाक आन्सर ना. सो एक क्वेश्चन घेतलेले मुगे मिसिसान घे म्हाका दिसता तेणे 8 कितें क्वेश्चन घाले. 8य क्वेश्चना एक पासून जबाब दिला ना. एकूच जबाब दिला ना. सो देर इज नो पॉयंट. क्वेश्चन म्हणटा एक बरो जागो आनी थिंगा लोक वयता येता थिंगा एवरी मान्सून थिंगा उदक वता. ताका हांवें सांगितलें बाबा हाडला थिंगा धाकलो हुंड आसलो आनी थिंगा एक नाळ आसलो थिंगा उदक वयतालें तो कितें करें म्हूण. आतां 5 वर्सां जाले ते उदक ते दिसती पडना. कितले लँड फिलिंग चलता कितले चलता पूण पंचायत एक्शन घेयना. पंचायत फुडें चलना. सो आपल्याक येतो आतां पंचायत तो इश्यू कितलो एक अर्द वर 45 मिनट पण डिस्कशन जालें हिंगा नागवाडो. दॅट इज पंचायत सरपंच वॉर्ड आनी सरपंच वॉर्डाक मॅक्झिमम इलिगली त्या वाड्याक आनी तनवाडो आमी ते एक महिला पंच आहा त्या वाड्याक आतां ते एकलोय जबाब दिना. एकलोक जबाब दिना सारको. हॉटेल हांवें तितलीच एक्सपान्शन केलो हांवें. ओके एक आहा 12 वर्सां हॉटेल बंद जालोलें कंप्लीट इलिगल आहा. ताका सरपंच पंचायतान हें दिलें रिन्युअल दिला आनी काम कमेंट करून गेलो. कंप्लीट 12 वर्सां बंद जालोलें. सो हे सेकेंड टेन्युराक हें मॅच केला. आतां बाकी कोस्टल एरिया बेल्ट आमची 3-4 हॉटेल आहाय सगळी एक्सपान्शन केलें विथआउट एनी परमिशन विथआउट एनी एप्रुवल्स. कळ्ळें तुका 110 रूम्स काडले आनी हितून सारकें म्हणजे आमगे हाय टायड एरियाचेर. सो आमगे गांवकारां तर एक हुमटी बांदतलो इवन टेम्पररी शेक बांदतलो ताका एवरी सिजन कापां जाल्यार ते काडून लायताय नॉन डिमॉलिश कोताय. पूण आयज इन गोश्टी कितें जाताय हिंगा 5 स्टार हॉटेलां आहाय ताका प्रोजेक्ट आहाय ते बांदून बंद कोताय सिजन जालें म्हणटा बंद कोताय ते कंटिन्यू. बट हे कितें कोताय पंच आसून तांकां आपल्याक आहा ते सेटल कोताय आनी ते गांवकारांक कांय चिंत नाय. हॉटेल परमिशन म्हणले ती एक परमिशन म्हणजे लायसन्स ते रिन्युअल ऑफ लायसन्स ते. सो ते जायती वर्सां ते बंद आसलोले आनी मागीर फॉर वॉट रिजन वी डू नॉट नो बट देन थ्रू TCP it is renewed and Panchayat has given the renewal for them. गांवांत जायते मायग्रंट्स आहाय म्हणटा ते पूण मायग्रंट्सान दवरपी आमचो गांवचोच लोक. ओके आमच्या गांवच्या लोकांक दवरला तांच्या भाड्यान दवरून तेंच्या वयल्यान कितें घेताय आनी आमचो गांवचो लोक खाता. आनीक तेका जाय नंबर ऑफ मायग्रंट्स आनी ते मायग्रंट्साचे वरवीं प्रॉब्लेम जाताय आनी कितें म्हणटाय. पूण मायग्रंट्स दे आर registered directly at a police station and there is no record in the Panchayat. गोवा 365 खातीर बेतालबातीच्यान रमेश नायक रावत.
भारतात आयज 1054 नवे कोविड-19 प्रकरणाची नोंद जाल्या. व्हायरसा खातीर मरप्यांचो आंकडो 5,21,685 पाविल्ल्यान आयज दिसपट्टे 29 मरणाची नोंद जायत आसा. कोविड-19 गेलो ना, तो आजून मेरेन रूप बदलून येत आसा आनी तो परत एकदा निर्माण जाता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन आयज एका कार्यावळीत सांगलें. दिसपट्टे कमी प्रकरणां नोंद जायत आशिल्ल्यान दुयेंतीचो सक्रिय प्रकरणांचो आंकडो 11,132 पावला. भारतांत 98.76% दुयेंती बरे जाल्यात. 24 वरांत सक्रिय केसींत 233 प्रकरणांचो उणाव नोंद जाला. फाटल्या 24 वरांत 1,054 नवे दुयेंती, 24 वरांत 29 मरणांची नोंद. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.25%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.23%. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो देंवून 11,132 जाल्यार दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटी रेट 0.25% नोंद जाला आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.23% जाला. ह्या निमतान देशांत आतां मेरेन प्रशासीत कोविड-19 वासिनाच्या डोसाचो एकूण आंकडो 185.7 कोटी वयर पावला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 1 एप्रिलाच्या सोंपत्या सप्तकात भारताच्या परकीय चलनात 11.17 अब्ज डॉलराची घट जाल्या. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आंकडेवारी प्रमाण आतां मेरेनची सगळ्यात मोठी सप्तकी निसरण आसा. रशिया युक्रेन युद्धा वेळार रुपयाच्या मूल्यात निसरण टाळपा खातीर आरबीआय डॉलराच्या विक्रेच्या मार्गान चलन बाजारात हस्तक्षेप करीत आशिल्ल्यान देशाच्या परकीय चलन साठ्यात सलग 4थ्या सप्तकात घट जाल्या. 25 मार्चाक सोंपत्या सप्तकात भारताचो परकीय चलन सांठो 2.3 अब्ज डॉलरान निसरून 617.648 अब्ज जाला. फाटल्या 4 सप्तकात परकीय चलन सांठो 26 अब्जा परस कमी जाला, जाची अधिकृत आंकडेवारी उपलब्ध आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भारतीय संस्कृतीत कितलोय बदल जालो तरी पिळगेन पिळगी चलत आयिल्ले पारंपारीक सण उत्सव तिगोवन दवरल्यात. गोंयाक परशुराम भुमी म्हणून वळखतात. आयज रामनम म्हणजेच श्रीरामाचो जल्मदीस आनी ताचेच औचित्य साधून पुराय गोंयभर श्रीराम भक्तांनी हो दीस मनयलो. फाटली 2 वर्सां रामनम कोरोनाच्या सावळेत मनोवची पडली. पूण अंदू फोंड्या वाठारांत कपिलेश्वरी रामनमी निमतान खाशेल्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. पळोवया फोंड्या देवळांतली रामनम. उत्सव दर वर्सा आमी सेलिब्रेट करताले, पूण ह्या 2 वर्सां आमकां तो कोरोनाक लागून करपाक मेळनाशिल्लो. म्हणून आमी तो उत्साहान साजरो करपाचें चिंतलां. हांगा आशिल्ले सगळे भावीक भक्तगणाचें स्वागत करता. आनीक आमी जवळ जवळ 15 वर्सां जाली हो रामनवमी उत्सव. राम जल्म आसता, सुवास बाबाजीचें किर्तन आमी दवरलेलें आसा. त्या जाग्यार की 10:30 किर्तन सुरू जाल्लें. 12:15 रामजल्म केला, 12:15 आमी. आनीक आतां मागीर सगळ्यांक महाप्रसाद आसतलो. लोकांचो आमकां खूब प्रतिसाद मेळटा. सगळे थळावयले सगळे लोक हांगा येतात आनी आमकां ताका लागून हो प्रोग्राम हेतूंतल्यान बरे भशेन करपाक ह्यान फुडें प्रोत्साहन मेळटलें. गिमोणा वाठारांत भक्तांनी उपाट गर्दी करून रामनम व्हडा उमेदीन मनयली. जाल्यार रामनमी निमतान लोकांनी किर्तनाचो लेगीत लाव घेतलो. पळयात. आज खास हे पर्व असं आहे की आज रामनवमी आहे. त्यानिमित्त इथे सर्व भक्तजन, महाजन तथा सर्व समिती सदस्य इथे आलेले आहेत आणि आनंदाने, हर्षो आनंदाने, भक्तिभावपूर्वक इथे रामनवमीचा उत्सव इथे पार पडत आहे. आता तुम्ही पाहता तर इथे कीर्तन चालू आहे आणि कीर्तन ऐकण्यासाठी सभामंडपात अतिशय गर्दी झालेली आहे. तरी कोरोनाचे सर्व नियम पाळून आम्ही आजचा त्योहार, हा उत्सव जो आहे तो आम्ही साजरा करीत आहोत. आणि खास एक गोष्ट अशी आहे
जी सर्व भक्तांना अतिशय आनंददायी आहे की मागच्या 2 वर्षे मंदिरातील जे गर्भगृह आहे त्यातली मूर्ती भंग पावली होती. तर मागील 18 ऑक्टोबर रोजी इथे याच्या नवीन नूतन मूर्त्या आपण जे पाहतोय ते बसवलेल्या आहेत आणि त्याचं दर्शन घेण्यासाठी आज सर्व भक्तांमध्ये आमूलाग्र असा आनंद दिसत आहे आणि त्यासाठी आम्ही संस्थेचे देवस्थानचे सर्वांचे आभार मानतो आणि सर्व भक्तांचेही आभार मानतो, कारण सर्वांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन सहकार्य करून ह्या मूर्त्या ज्या आहेत तिथे स्थापना करण्यामध्ये सर्वांनी सहकार्य केलेलं आहे. पिळगाव नार्वे वाठारातल्या रामाच्या देवळातय रामनम मनयली. पळयात. जाल्यार कोटंबी श्री चंद्रेश्वर देवळात सवाशिणी बायलांनी रामाची मूर्त पाळण्यात घालून व्हडा उमेदीन रामनम मनयली. पळयात. या निमतान मडगांवा भजन आणि हेर सांस्कृतिक कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. पळयात. अशेंच प्रत्येक वर्ष भरभराटन आनंदपूर्वकान चलता आणि मानायता सगळे लोक येतात. ज्या वेळी कोणकोणांचे ज्यो मनोकामना घेऊन येतात ते परिपूर्ण जाल्ले आसा. आमकां खूब सादृश्य मेळिल्लें आसा. हे देवळान येवन आपले मनोदय व्यक्त करतात. तेंच्या मनोकामना पूर्ण जाल्ले आसा अशी खूब आमकां उदाहरण मेळिल्लें आसा. तशेंच देव पावोनी सगळ्यांक सगळें बरें जावचें, जगाचें वातावरण बदलाव जावचें, बरें वातावरण मेळचें, सगळ्यांक आरोग्य मेळचें अशी ही देव मनोकामना आसा. देवा कडेन मागता सगळ्यांक देव बरें कर, आनंदीचे दिवस परतून आमकां मेळून दिवन ही देव अशें देवा कडेन मागता. जाल्यार कोरगांवा कमलेश्वर देवळांत लेगीत रामनम व्हडा उमेदीन भक्ताच्या उपाट गर्देन मनयली. या निमतान कीर्तन आणि हेर सांस्कृतिक कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. कमलेश्वर महाराष्ट्र पंचायतीनात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही रामनवमीचा सण साजरा करण्यात आला. 11:15 वाजता कीर्तनाला सुरुवात होऊन 12:05 वाजता रामाचा जन्म झाला. त्यानंतर मिरवणूक काढण्यात आली. सर्व देवतांना भेट देण्यात आली आणि परत श्री कमलेश्वर पंचायत मंदिरामध्ये ती परत आली आणि सगळ्यांना प्रसाद वाटून कार्यक्रमाची सांगता झाली. संध्याकाळी काय कार्यक्रम? आज संध्याकाळी महापूजा होणार आहे श्री कमलेश्वर देवालयामध्ये. त्यानंतर 9 वाजता रात्री दशावतारी नाट्यप्रयोग होणार आहे. जाल्यार कोलवाळे वाठारात रामनम व्हडा उमेदीन मनयली. देवळात लोकांची उपाट गर्दी लेगीत पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात. गंगा
निमतान आज तुमी दर्शन दिवपाक गेले हांगासर आज कितें म्हणा? आज आमी कोलवाळे रामाच्या देवळान रामनवमीच्या उत्सवा निमतान आयिल्ले आसा. गोंया भितर एक व्हडलो उत्सव पयलीं पासून हांगा जायत आसा. म्हजे बरोबर आमचे हांगासले स्थानीक आमदार आनी गोंय राज्याचे मंत्री निळकंठ हळदणकर आनी आमचे हांगासले सरपंच बाकी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसात. एक बरो उत्सव ह्या गोंया भितर कोलवाळे गांवांत जाता आनी त्यामुळे प्रत्येक वर्सा आमी रामाचें दर्शन घेवपाक हांगा येतात. एक मोठ्या प्रमाणात ह्या परिसरातले सगळे लोक मोठ्या संख्येन ह्या उत्सवाक हांगा उपस्थित असतात आनी कोलवाळे गांवचो सगळ्यात व्हडलो उत्सव रामनवमी उत्सव हो सदतीत परिचित आसता. म्हणजे गेली पुडवी पाडव्याच्यान सुरू जाल्लो उत्सव हो रामनवमी आनी त्या नंतर हेची सांगता हनुमान जयंती जाल्या नंतरच जाता. त्यामुळे गेले एकंदर 15-20 दीस एक बरें उत्साही वातावरण ह्या गांवा भितर आसता आनी सगळे लोक मिळून मिसळून सगळ्या जाती धर्माचे लोक मोठ्या प्रमाणात ह्या कार्यक्रमा भितर सहभागी जातात. बिगेस्ट टायम आमच्या पूर्वजांनी जवळ जवळ 75 वर्सांचे हे राम देवस्थान राम पंचायत हे स्थापन केल्लें आनी गोंयांत हे सगळ्यांत पयलीं रामाचें मंदीर आनी सुरवात पासून बऱ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात रामनवमीचो उत्सव साजरो करता. म्हणजे पाडया पासून रामनवमी पर्यंत हनुमान जयंती पर्यंत हे 15 दीस ह्या गांवांत उत्सवाचे दीस आसतात आनी ह्या उत्सवाक संबंद भारतीय गोंयभरचे लोक दर्शनाक येतात. ते आख्या गोंयभर रामनाथ जाताय कामां जातात आनी हे करता आसतना एक बऱ्या पैकी भावैकी आसा कामां जाता आनी बऱ्या पैकी अरदास जे महाराष्ट्राचे आसा बऱ्या पैकी किर्तनां आसा. हे किर्तनां 9 दिसां संबंद It's a high important दीस रामनवमी म्हणून आनी हो व्हडलो मंदीर आमचो. आय थिंक दीस इज द बिगस्ट वन इन गोवा. सो हांव आयलो हांगा पांय पडपाक बिकॉज आय बिलीव दॅट taking the blessings of God is very important in doing any work, and what better than taking blessings of Lord Ram on the festive day of Ram Navami. So I came here and I'm glad that I got an opportunity to find Barba and blessings. गोवा 365 खातीर फोंडा, कोलवाळे, मडगांव, पेडणे, पिळगांवच्यान कृष्णा नायक, संदीप तुयेकार, संदीप कामुलकार, संदीप पिळगांवकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. IMDच्या अदमासा प्रमाण फाटल्या कांय दिसांनी राज्यांत पावसान हजेरी लायिल्ल्यान आजुनूय कांय वाठारांनी पावस गडगडा सयत पडपाची शक्यताय आसा. जाल्यार फाल्यां हलकोसो पावस शिवरू येता. उपरांत हवामान सुकें उरून तापमानात वाड पळोवपाक मेळटली. आयज मळबांत कुपा दाटून येयिल्ल्यान चडावत आनी उणें तापमान 33.8 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें. सांजे वेळार कांय वाठारांनी गडगडा सयत हलकोसो पावस पडपाची शक्यताय आसा. जाल्यार वादळी वातावरण आनी दर्यांत 75 किलोमिटराच्या वेगान वारे मारपाचो अदमास आशिल्ल्यान हवामान खात्यान नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी दिल्या. जाल्यार IMDच्या अदमासा प्रमाण 12 एप्रील सावन वातावरण सुकें उरतलें. चडावत आनी उणें तापमान 33.8 ते 26 डिग्री सेल्सियस. आयज कांय वाठारांनी गडगड, फाल्यां कांय वाठारांनी हलकोसो पावस. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी. 12 एप्रील सावन वातावरण सुकें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.